GPL 2023 तुम्ही मिगेल मागशी पळयत असाची गाळीपट ना काईट म्हणटाची ताजी एक गम्मत चेडू ना हॉड एक करता असाची कसं म्हळ्यार गाळीपट वयर तुम्ही आमगेल्या GPL ग्राउंडा वयर एक कडेन मॅच जाता आसा ताज लागीं बायच्या एक सुत्तांत फुल्ल गाळीपट फुल्ल काईट म्हळ्यार गुंत अशें एक 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 स्टाईल एक एक विंगड विंगड रितीरी सनाचे एक गाळीपटा लागून दवर न्हू हायस्ट हॉड गाळीपट तुमकां दिसता आसा पुरा कडेन एन्जॉय चड सोडचे एक कडेन न्हंय आनी एक कडेन मॅच मध्यंत गाळीपटा सोडचे एक खुश एक कडेन तावडे मी म्हणला वरी चंद न्हंय ಹೊಳ್ತಸ್ ಆನೆ ಕಡೆನ ಕ್ರಿಕೆಟಾಚೆ ರನ್ ಹೊಳ್ತಸ್ ಮಧ್ಯಂತು ಆಕಾಶಂತೂ ಗಾಳಿಪಟ ನಾ ಕೈಟ್ ಮಂತಾಚಿ त्या कितली चंद रितीरी गाळे वाऱ्या ಒಟ್ಟು एक स्पर्धे पडलावरी आकाशांत एक चंद रितीरी एक बंड चित्तारा म्हणे तशी दिसतस आमकां त्या पुरा ताजे कारण ताजे तितली चंदायक ताजे मस्त एफर्ट घालून प्रयत्न घालून तितली चंद दिसका म्हणजे म्हाका टीम आसा त्या टीम मंगळूर म्हणून आमी नवे सांगता म्हणना तांणी आजी काल न्हय त्या टीम मंगळूर देश विदेश आवच्चो न्हू प्रशस्ती प्रगतीले एक ऑल टीम ताजे विशय उल्लोचाक आतां आमगेलो सुभाष पै माम आसा आनी ताजे सर्वेश माम आसाची निमगुया सुभाष पै मामा लागीं कशी तांणी प्रतिवर्ष येवन युथ ऑफ GSPच्या ह्या GPL उत्सवांत एक भाग घेवन तांगेल्या एक गम्मत जनाक खुशी पुरा तांगेल्या उतरांत घेवया कसं म्हणटा पै माम नमस्कार नमस्कार युथ ऑफ GSP पुरा वीक्षकांक मेगेले हार्दिक शुभकामने पुरा जनांक सर्व सर्वून GPL इतले जन व्हड संख्येन येवन सेरत आसाची आज आमकां युथ ऑफ GSPच्या मुख्यस्थान आमकां गिरिधर थ्रू कामत थ्रू आमकां एप्रोच जावन गाळीपट तुमी उबो काम सांगितलें तरी आमगेली टीम 7-8 जन आयल्याची चंदू कोण मस्त गाळीपट गरुडा डेविल डेल्टा फायर डेल्टा आनी 2 रिंग्स आमी फ्लाय केल्ले आसा जना पुरा खुशी जाला प्लस सांतान चेडू आतां इवन व्हडा मंता समय तांकां खुशी चेडूशे जावन परत गाळीपट घेवन आनी सोडलेले आसता न्ही पुरा जनांनी तशें हांव हे आमकां बार एक चंद एटमॉस्फियर हांगा बारी खुशी जाला आमकां एक अवकाश दिल्या खातीर पुरा जनांक धन्यवाद आनी आमगेल्या टिमा पैकी सांगता म्हणजे जाल्यार आमगेली टीम 1998 सूर जालेले सर्वेश राव म्हणून आमगेलो कॅप्टन हो तांगेले एक कल्पनेर एक जालेले लायक मायंडेड पिपलान ಒಟ್ಟು जावन केलेले गाळीपट कशें म्हण आमगेले एक व्हड गाळीपट आसा कथक गाळी म्हणून सांगून तो वर्ल्ड इंडियान लिमका बुक ऑफ रेकॉर्ड इंडियास लार्जेस्ट कायट म्हणून रेकॉर्ड जालो आसा आज कोणी रेकॉर्ड ब्रेक करनी सो आपले सगळे गाळीपट कशें मारता कितले कलर दिसता तुमकां ते कलर पेंट केलेले न्ही प्रत्येक हांगाले कुडक कट्ट करून ईच पीस इज स्टिच टुगेदर स्टिच जावन त्या एप्लीक वर्क म्हणटाची ते केला आनी आमी रिप स्टॉप नायलॉन यूज करून बॅम्बू यूज केल्ले निमित्त आमकां इंडिया कायट्स एक लायक वॅल्यू आसा आमी फॉरेन इंडियाक मस्त कंट्री आमी रिप्रेजेंट केल्ले आसा मस्त कंट्री रिप्रेजेंट केल्ले आसा फ्रांस आमी 3-4 फावटी तेमकां आमगेले कंट्रीक सपरेट एक रेस्पेक्ट आसता तांगेले थंय लागून आनी 2 फावटी डीप म्हणून वर्ल्डाचे लार्जेस्ट कायट फेस्टिवल तेंच्या इवन तांगेले पोस्टर डिजायनींग आमगेले टिमाचे दिनेश व्हडला म्हणून आर्टिस्टान कोण दिलेले तांकां मस्त रेवन्यू जनरेट जाला ताजे भितर सो दे आर ऑलवेज ग्रेटफूल टू अस आमकां केन्ना सांगता तुमगेले कशें कराची म्हणून सांगता आमकां तें आसा आमी कोरिया दुबय कतार पुरा कडेन आमी हें केल्लें आसा हांगा एक मार्गदर्शन आमगेले एक टीम ಒಟ್ಟು चलता आसा तरी आनी आमकां कशी असा पुरो अवकाश मेळ्ळ्यार आमकां बारीक खुशी येवन मस्त मेळून पुरो करीत जाता म्हणून खूश आसा तशें पुरो जाणांक धन्यवाद थँक्यू